ही बिल्डिंग जी आसा हॅपी अपार्टमेंट्स तिका म्हाका दिसता खूब टायम जालो आनी जी सामकीच बडकळीक आयल्या. आतां आमी कन्विन्स करून तांकां आफ्टर अ लॉंग हे म्हणटा तशें फाल्यां ताचें डेमोलिशन आमी स्टार्ट करता. तुमी हांगा रावन पसून पळयलें जाल्यार इतले भयानक परिस्थिती आसा आनी हीच न्ही जाल्यार वास्को भितर 3 बिल्डिंग्यो अशे तरेन आसा तातूंत भितरली पुलीस स्टेशना कडेन जी आसा ती सगळ्यात डेंजरस आसा. आनी हांव परत परत रिपीट करून हांव सांगत आसा की ताजेर कितें तरी एक्शन जावकूच जाय म्हणून. जालां कितें की ओनर सुशेगाद बसल्या आपली प्रॉपर्टी आसा म्हणून ताजी काळजी घेवप खरें ओनराचें काम आसता. आतां आनी कशें एटलिस्ट फुडाकार घेवन हॅपी अपार्टमेंटाचे सगळे एकठांय जाले आनी फाल्यां तांची डेमोलिशनाक जाता. पूण जे बाकीच्यो बिल्डिंग्स आसा एक राघवेंद्र अपार्टमेंट्स म्हणून आसा थंय लोक रावता इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स. ती केन्ना कोलॅप्स जातली आमकां खबर ना. आनी सगळ्यात डेंजरस जी आसा ती आसा म्हणटा ती पुलीस स्टेशना फुडली बिल्डींग. हांव अजून कलेक्टराक रिक्वेस्ट करता आनी गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करता तांकां तुमी रूल कितें तरी फ्रेम करून ती बिल्डींग इमिडिएटली मोडपाचें तुमी पयलो स्टेप घेवपाक जाय. आनी जो खर्च येता मोडपाचो तो त्या पार्टी कडल्यान घेवपाक जाय ओनर्सा कडल्यान. ओनर सुशेगाद खंय थंय बसल्यात सुशेगाद आनी आमचो लोकांचो जीव धोक्यान आसा. तो हांवें पयर जेन्ना कलेक्टर आयिल्ले आनी ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव कलेक्टराकूय रिक्वेस्ट करता कितें तरी एक हें करात आनी ती बिल्डींग डेमोलिश करात. म्हणजे आमी लोकांचो जीव आमी धोक्यान घालूंक शकना. आनी तो बिझिएस्ट रोड पुलीस स्टेशन हजारांनी लोक थंय डेली आसता. तुमी आनी ती बिल्डींग पयल्यार पसून तुमकां सकयल्यान वता आसतना भंय दिसता इतलो कडकडो सुटता. तेन्ना ही बिल्डींग इमिडिएटली डेमोलिश जावप आनी ती राघवेंद्र अपार्टमेंट त्योच न्ही जाल्यार खुबश्यो अश्यो बिल्डींग्स आसात. म्हाका दिसता ओनराचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी घालपाक जाय. ओनर इज लायबल. आपली प्रॉपर्टी साल्वार करपा खातीर ओनर इज लायबल आनी त्या खातीर ओनराचेर पयलीं ताका नोटीस वचपाक जाय. आनी इफ इज नॉट डुईंग स्टील इज नॉट लिसनिंग म्हाका दिसता पुलीस स्टेशना फुडल्या बिल्डिंगेचे ओनराक लेटर गेल्ली आसा. स्टीलचे सपोज सुशेगाद आसा मागीर तांकां कितें तांकां मेल्यार मेलो तुका आमकां कितें आसा आनी तांची प्रॉपर्टी तशीच उरता. सो कितें तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान म्हाका दिसता एक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन नाल्यार स्ट्रिक्ट तांचे सिलींग हांवें एसेंब्लीन पसून हो प्रश्न मांडिल्लो आसा. असल्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा त्यो फूल प्रॉपर्टी आमी डेमोलिश करून आमी ते सील करून दवरपाची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाच्या ताब्यात घेवपाची. कितले टायम म्हणून आमी ह्या ओनर्सांक रावतले कितले टायम आमचे पांयां पडटले. कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. ह्यो सगळ्यो तुमी आतांच पयले आमी उबे राविल्ले आसतना कसो वारो येतालो तो म्हणजे वाऱ्यान पसून कोलॅप्स जावपाची अशी परिस्थिती आसा. काल एक पोर्शन कोलॅप्स जालो आनी अशें आमी आमचो लोकांचो जीव धोक्यान घालूंक शकना. हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन आतांच उलयतलो की असल्यांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनी जे ओनर्स आसा तांकां ह्या हातूंत लायबल करपाक जाय. तांचेर क्रिमिनल कंप्लेंट पयलीं फायल जावपाक जाय. कित्याक हे सगळे लोक तांकां जीव धोक्यान घालपाचे हे करतात. सो म्हजे म्हणणें हे सगळे जे ओनर्स आसा हांचेर पयलीं एफआयआर जावपाक जाय आनी तांकां पयलीं लायबल करपाक जाय. हे सगळ्यो बिल्डींग मोडपाक जाय. जाला कितें सांग ही बिल्डींग जाल्या सारकी पोकर आनी मातशें समज हें कितें वारें आयलें काय ना कितें आसा तें चिरे आसा आनी तें सकयल पडटा. आमी सगळ्यांनी फ्लॅट ओनरांनी शॉप ओनरांनी चिंतलां की डेमोलिश करपाची ते म्हाका वाटो तें आनी कांयच नाका सेफ्टी फर्स्ट. आनी म्हणून आमी सप्ताच्या पयलीं आतां फाल्यां हें डेमोलिशन सुरू जातलें. आज इन्शुरन्स करतले आनी फाल्यां तें डेमोलिशन सुरू जातलें. आमकां कसलोच लोकांक कसलीच हानी जावपाची नाका म्हणून आमी बिल्डींग डेमोलिश करपाक सोदतात. काल कितें पडलें कितें काल मातशें फाटल्यान एक असो तो एक स्लॅब पडलो व्हडलें हें न्ही तें पयलीं पडिल्लें ताजें तें बाकीचें स्ट्रक्चर पडलां. त्याच्या पयलीं पडलें ताजे पयलीं पडिल्लें ही गॅलरी पडिल्ली वयल्यान सकयल एक वर जावपाक आयलें आनी काल 2 दीस पयलीं हें फक्त हें पडलां आनी व्हडलें काय सध्या रोड ब्लॉक केला. आतां सध्या कलेक्टराची ऑर्डर हाडून सगळें एमएलएन सगळें अरेंजमेंट करून दवरलेलो आसा. डेमोलिश करपाची फक्त सप्ताक खातीर कित्याक सप्ताक खूब क्रावड जाता. कोणाचेर पडले 20-25 लोक मेले जाल्यार हे सगळे आमकां पळोवपाक जावचें ना. म्हणून आमचें फुडलें कितें जाता तें जावं डेमोलिशन हें पयलें सेफ्टी फर्स्ट. आनी आमकां आमदारान खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी बाकीचे सगळे ऑथॉरिटी आमकां सपोर्ट करता. आमी फाल्यां डेमोलिशन सुरू करता. आज इन्शुरन्स करतले आनी सगळें काम बरें जावतलें. देवा कडेन मागता सगळें सुरळीत जावचें अशी हांव प्रार्थना करता. तुम्ही हांगा खूब वर्सां दुकान चलयतालो कशी कितें कंडिशन आसली बिल्डींग? कंडिशन तशें बरें नाशिल्लें पूण कितें करुया ते जो पळय बिल्डर आसा ताजे सगळे वाचून तिनूय बिल्डिंगो अशी हालत जाल्या. पुष्पकांताचे ऑफिस आसा तोच बिल्डर ही आसा तोच बिल्डर आनी मेसावडे राम सोसायटी आसा तो होच बिल्डर. तिनूय बिल्डिंगाची अशी बाकीची आमची ही गितांजली अपार्टमेंट 50 वर्सांची तशीच घट आसा. ही मिस्टर लोंदे ताणें बांदिल्ली तरी उजून ती घट आसा आनी कांयच घर 45-40 वर्सां तिका कांयच जावचें म्हण हे बिल्डराची चूक आसा. पयलीं बिल्डींग सारकी बांदची हें म्हजें मागणी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.